कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आता नवी नावां फुडें येवपाक लागल्या। ह्याच प्रकरणात मंगळारा अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजपाची आदली पदाधिकारी आशिल्ल्याचे कळटकीर विरोधकांनी भाजपाचेर फोग काडिल्लो। दुसरे वटेन भाजपान पत्रकार परिशद घेत श्रुतीचो भाजपाकडेन संबंध नाशिल्ल्याचे स्पश्टीकरण दिले। पण आयज आम आदमी पार्टीन राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयाची भेट घेऊन ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी केली। सरकारातले लोकूच भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस बेररूय हातूंत भितर इन्वॉल्ड आसा म्हणून आज जेन्ना ऑफिस बेररांची नांवां येता, आज जेन्ना ऑफिस बेरर अरेस्ट जाता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी बॅकडेटेड रेजिग्नेशनां सांगता आनी सांगता नाही ते पार्टी सोडली। ते श्रुती म्हणटा ताणें म्हणटा ते म्हयनेभर पार्टी सोडिल्ली। केक खावयला भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांनी, भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी ताजो केक कापला, खावयला, खाला आणि आता म्हणटा ते आमची कोणूच न्ही। भारतीय जनता पार्टीचे आनी जे मडगांवचे जे अरेस्ट जाले ते म्हणटा ताका आमी काडलो म्हणून एक्शन घेतली म्हणून। आता नवी नांवां भितर सरल्या, भायर सरता, ऑडियो भायर सरल्या, खूब कितें कितें आसा जे पॉइंट आउट करता की भारतीय जनता पार्टीचे लोक हातूंत भितर इन्वॉल्ड आसा म्हणून। बीजेपी सरकाराचो एक स्लोगन आसा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पण आयज परिस्थिती गोंयांत कितें जाल्या, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे मजा करेंगे। हे ब्रोकराचे सरकार, ह्या चीफ ब्रोकराक चीफ मिनिस्टर म्हणून रावपाक कसलोच नैतीक अधिकार उरूंक ना। फुडें नारी शक्तीक जे फुडें प्रमोट करता ते नारी शक्तीच्या फाटल्यान कोण तरी व्हडली नारी आसा म्हणून हें सगळें घडटा। नाल्यार पूजा नायका असले एक्यूज चीफ मिनिस्टरच्या घरा वचून कितें करताले? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न। देयर इज अ डाउट देयर, म्हणून ज्युडिशियल इन्क्वायरी, वी आर आस्किंग फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी। दुसरे वटेन काँग्रेसीनूय कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचे चौकशीची मागणी केल्या। ते भायर 2019 ते 2024 मजगती जाल्ल्या नोकर भरतेचेर श्वेतपत्रिका काडपाची मागणी काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी आलोक शर्मान केल्या। जो इसके अंदर अरेस्ट हुए हैं उनके फोटोग्राफ्स तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ हैं, ऑडियो क्लिप्स भी आ रही हैं। हमारी सीधी मांग है कि एक व्हाइट पेपर आए 2019 के बाद कौन कौन सी रिक्रूटमेंट किस किस पोस्ट पर हुई, कौन कौन सी एक्सटेंशन हुई। मोदी साहब की स्टाइल में काम कर रहे हैं ये भी, एक एक अधिकारी को कई एक्सटेंशन देते हैं। एक चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनको 3 एक्सटेंशन मिल चुकी। पूरा मोदी स्टाइल में पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस और व्यापम स्टाइल में घटनाएं घट रही हैं। व्हाइट पेपर आए 2019 से लेकर 2024 तक कितनी रिक्रूटमेंट हुई है, क्या क्या प्रोसेस रहा है उनका, कब डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट रहा है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहा, एग्जाम की डेट क्या रही, इंटरव्यू की डेट क्या रही, पूरा सार्वजनिक होना चाहिए। एक व्हाइट पेपर आना चाहिए। दूसरा, हाई पावर्ड कमेटी जो इंक्वायरी कमीशन है स्टेट का, उसके अधीन एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के तत्वाधान में इस पूरे मैटर की जांच होनी चाहिए। जाल्यार काल आमी स्टेटमेंट पळयलो बीजेपीचो, ते म्हणटा की ते आमचे मेंबरूच न्ही। आता फोटो ताजी केक कातरता कोण? कॅबिनेट मिनिस्टर। ताजे फोटो आहा तुमचे सगळ्या हाजेर, सगळ्यांक खबर आहा तुमचे ते मेंबर म्हणून। तो आमकां आमचे मेंबरूच एक म्हयनो पयलीं सोडून गेले म्हणून, और कितें रिजायन जालें वॉटेवर। आता 4-5 लाख तुम्ही जी मेंबरशिप केल्या बीजेपी म्हणून सांगता, तातून ते मेंबर आसा काय ना, हाजेर क्लॅरिटी दिया। आणि तो एकटेच न्हय, तो विकी मांद्रेकार म्हणून वास्कोचो धरला तोय तुमचो कार्यकर्ता, आनी कोण कुर्तरीचे आहा, आनी कोण नुवेचे आसा, खूब जाण आहा। आनी कानार पडला मिनिस्टरचो एक पर्सनल स्टाफ आसा, ताजे बॅक डेटेड रेजिग्नेशन घेतला। नोकर भरती आयोगावरवीच सरकारी नोकऱ्यो दितले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले, पूण मडगांव नोकर भरती आयोगाक कुशीक दवरून पालिकेत नोकर भरती केल्या। हाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचे म्हणून प्रभव नायकान मागणी केल्या। आणि तांच्यांनी सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज द ओनली ऑप्शन जॉब रिक्रुटमेंटा खातीर टू मेंटेन ट्रान्सपरन्सी आनी हे स्कॅम जावचे न्ही म्हणून। सीएमांनी हालींच सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यानूच सगळे जॉब रिक्रुटमेंट जावपाक जाय जे गव्हर्मेंटाचे आसा ते, टू प्रिव्हेंट जॉब स्कॅम्स आनी टू गेट ट्रान्सपरन्सी आणि जॉब्स मेरिटाचेर मेळचे म्हणून सगळे, आणि कोणाकडे इनजस्टीस जावची न्ही म्हणून। आणि तांच्यांनी हेंय सांगिल्लें की जे जॉब्स आसा ते पयशे दिवन मेळना म्हणून, गोंयांत पयशे दिले म्हणून मेळपाना म्हणून। सो म्हाका तांकां नरेंद्र सावयकराक आनी सीएमाक विचारपाक जाय, तांचो मडगांव जे रिक्रुटमेंट सध्या चालू आसा, जे जॉब्स वेकन्सीज आयल्या
म्युन्सिपाल्टीन 13 वेकन्सी दिल्या, तातूंतले 11 LDCचे पोस्ट आसा. ताजेर तांच्यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक सायडलायन करून पळय जो डायरेक्ट एडवर्टायज करून रिक्रुटमेंट प्रोसिजर केला, ताजेर तांचो कितें स्टँड आसा हें म्हाका पयलीं तांचे कडल्यान जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.